नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दमदोरणांत बदल खाजगी जमनींत पडून आशिल्ल्या खण मालाची सरकार करतले पावणी। जमनी नोकऱ्यांची बेक घोटाळ्याची चवकशी सुरू। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती। कर्नाटकाचे मंत्री केंद्रान वचून मेळ्ळे म्हूण चिंता करपाची गरज ना। कळसा बंडोरा प्रकल्पा खातीर न्यायालयांत आमची बाजू घटमूट, सांगता उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार। गोय बेळगांव महामार्गावेल्या तीनय घाट वाठारांतल्या रस्त्याचे काम एप्रिल मेरेन करतले पुराय। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरींची रवी नायकाच्या पत्राक जाप। इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान 21 परस चड गांव भायर काडपाची समिती कडेन केल्या मागणी, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। संवेदनशील गांवांची पळोवणी करपा खातीर केंद्रीय समिती आयल्या गोंय भोंवडेर। पेडण्या सनबर्नाक थळाव्यांचो खर विरोध। पंचायतीन तशेंच आमदारान सनबर्ना विरोधांत तेंको दिवपाची पेडणे थळाव्यांची मागणी। नेमांचे उल्लंघन करून मांद्रे आश्वे वाठारांत झाडांची कत्तल करपाक सुरू। झाडांची कत्तल करप्यांचेर करतले खर कारवाय। सरपंच मिगेल फर्नांडिसाची शिटकावणी। आतां खबरो विस्तारांत। डंप धोरणांत मातसो बदल केला। ह्या बदलाक लागून कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्ल्यो आनी खाजगी जमनींत पडून आशिल्ल्या खणमालाची पावणी करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। तशेंच जमनी, नोकरी, बँक ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची चवकशी सुरू आसा, अशें ताचें म्हणलें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्लो आनी खाजगी जमनीत पडून आशिल्ल्या खण मालाची बेगीनूच पावणी करतले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जाचे जमनीत हो खण माल पडून आशिल्लो तांणी खंय जमीन रुपांतरण शुल्क फारीकच करूंक नाशिल्लें। खण मालाचे ई पावणेक लागून फाटलीं कितलींशींच वर्सां आडोन उरिल्ली जागा मेकळी जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आणि रिवाइज्ड ई ऑप्शन पॉलिसी फॉर डंप, आम्ही ई ऑप्शन पॉलिसी डंपसाठी केली ती थोडीशी रिवाइज केल्या। हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा। आम्ही प्रायव्हेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो ताका भरूंक नाशिल्लो, अशा जाग्यावयले डंप हे आयडेंटिफाय केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्नमेंट ई ऑप्शन करतली। गव्हर्नमेंट ई ऑप्शन केल्या उपरांत ती डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाक येतलो। अगेन तेणी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय। हातूंतल्यान एट प्रेझेंट वीक आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा तो गव्हर्नमेंटाक येतलो। आनी दुसरी गजाल, जे वेस्टेड डंप प्रायव्हेट लँडाचेर पडून आशिल्ली त्यांची लँड फ्री जातली। तांकां गव्हर्नमेंट जे आसा पळय एक मिनिमम लीज, जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली। कितले पर्सेंटेज आनी कितें हे गव्हर्नमेंट विल टेक द डिसिजन। हे डंप कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डंप्स म्हणून आनी त्या जेच्या जागेर हो डंप आसले तेणी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासले। जमीन, नोकरी आनी बँक ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची चवकशी सुरू आसा। तपासा खातीर पुलिशेक फ्री हँड दिला। खंयसरूच कोणाचोच हस्तक्षेप नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट सांगलें। असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हे सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, या सगळ्या फ्रॉडांचे ट्रान्सपरंटीच्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आसा। पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा। ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोडा टू लंडन हेच्या बाबतीत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय तेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा। त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स ना। म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक। म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तशें आनीक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज हांवें आतां पेपर वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण तरी आसा। हे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटय जातले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाले। आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळे कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या। हे कोणूच जे आसा पळय हातूंतल्यान सुटचें ना। कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या, विकेट एकटो येना। आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हे प्रूव जालें। कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली ताच्या उपरांत आयज सकाळ 17 जाणांनी केसी फायल केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
कळसा बंडोरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाचे मंत्री केंद्रांत वचून मेळ्ळे म्हूण चिंता करपाची गरज ना. हे प्रकरण कोर्टांत आसा आनी आमची बाजू घटमूट आसा अशी प्रतिक्रिया उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. कळसा बंडोरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवाची दिल्लींत वचून भेट घेतिल्ली. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक गोंयचे उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान जाप दिली. काल कर्नाटकचे डेप्युटी CM ते मेळ्यात सेंट्रल फॉरेस्ट अरे बाबा पळय मिनिस्टर लक्षात घे कर्नाटका खूब मिनिस्टर आसात ते मेळत रावते न्हू न्ही आमी आमगेलें काम DK शिवकुमार ते मेळ्ळे. आमी आमगेलें करीत काम करीत रावतले आनी वी आर ऑन अ स्ट्रॉंग फुटींग आमी स्ट्रॉंग फुटींगाचे आसात अशें आमकां तरी खात्री आसा सो दी नॉट वरी पण प्रोजेक्ट फुडें करपाचें तेणी हें केलें मागणी केल्या. न्ही मॅटर इज सबज्युडीज बाबा मॅटर इज सबज्युडीज कितें जावंक शकता तुम्ही सुद्धा कितें मेळटले और कितें परत ट्राय करतले. आमी आमगे फाटल्या फाटल्या धांवत रावप तो मेळ्ळा हांव मेळ्ळो तो मेळ्ळा हांव मेळ्ळो खंयच्या तूं बसतें. गोंय ते बेळगांव महामार्गावेल्यान तिनय घाट वाठारांतल्या रस्त्याचें काम एप्रील 2025 मेरेन पुराय जातलें. तिनय घाट वाठारांतल्या रस्त्यांचे दुरुस्ती विशीं फोंडेचो आमदार मंत्री रवी नायकान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरींक पत्र बरयल्लें. रवीच्या पत्राक नितीन गडकरीन जाप दिल्या. रस्त्याच्या कामा सयत संबंदीत डायव्हर्जन आनी देखरेखीच्या कामाक आदींच सुरवात जाल्या. अनमोड घाटांतल्यान बेळगांव वचपी 7 किलोमिटराच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याच्या दुरुस्ती खातीर मंत्री रवी नायकान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींक पत्र बरयल्लें. बेळगांव घाटाचे रस्त्याचे काम चालू आसा तुमकां नितीन गडकरीन लेटर केल्लें. आम्ही लेटर केल्लें मागीर लेटर हांवें 2 लेटर केली तेका मागीर म्हाका 2 लेटर केली आनी तेणे सांगलें आतां हें पळयलां हें केल्लें हांवें तेगेलें लेटर दिलें तें हांवें केल्लें तेका हे रस्ते कितें हांव बेळगांव आनी हुबळी आनी गोवा बिजनेसाच्या एकमेकांक कनेक्टींग हें सामकें तशें कितें बेळगांव वयता ते गोंयांत आमी हुबळी वयता ते गोंयांत येवपाक वचपाचें सगळें आसा म्हणटा जाल्यार घरचीच रस्तो आशिल्लो पळयता मंगलोड्या हांगा तिनय घाट अनमोड ते लेटर केल्लें केन्ना मेरेन जर रस्ते जातले म्हणून बीन कितें सांगलां. ओके 2025 कंप्लीट जाता. डायव्हर्जन कशें केलां इको सेन्सिटीव्ह झोनांतल्यान 21 परस चड गांव भायर काडपाची समिती कडेन मागणी केल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. देखून संवेदनशील गांवांची पळोवणी करपा खातीर केंद्रीय समिती गोंय भोंवडेर आयल्या. समिती आमची मागणी पुराय करतली आनी सकारात्मक निर्णय घेतली अशी अपेक्षा आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. जी कमिटी गोंयांत आयल्या तांच्या बरोबर मिटींग जाल्या तांकां रिक्वेस्ट केल्या डिमांड ऑफ 21 विलेजीस आनी अजुनूय बी विलेजीस ड्रॉप करच्यो म्हणून सो ते आज इन्स्पेक्शन करता. बट पॉझिटिव्हली म्हाका दिसता की फर्स्ट टायम आमचे सगळे डिमांड्स जे तेजे रिलेटेड आहा पळय न्ही ते फुलफील जातले आमचे. सो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन स्टेट इंट्रस्ट लोकांचो इंट्रस्ट धरून जी डिमांड केल्या त्या कमिटी कडेन करून जी जेन्यून आसा तांच्यांनी आमचें आयकूंक घेतला ते पॉझिटिव्ह निर्णय घेतली हेजी अपेक्षा आसा. हालींसराक खूब तरणाटी भुरगीं गुळी वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्लीं दिश्टी पडटात. तातूंत पेडण्यान जर सनबर्न आयलो जाल्यार भुरग्यांची वाट लागपाक वेळ लागचो ना. तेन्ना आमी पेडण्यान सनबर्न कशेंच येवपाक दिवचे ना म्हूण थळाव्यांचें म्हणणें. थळाव्या पंचायतीन तशेंच आमदारान सनबर्न विरोधांत तेंको दिवचो अशें थळाव्या उदय महालेची मागणी. सनबर्न हो आमच्या पेडण्यात हेच्या पयलीं तरी केन्ना जावंक ना. सनबर्न हे अशें दिसता की हेच्या पयलीं आमच्या गोव्यात जालो पूण ते आमकां अशें आयकूंक येता की सनबर्न म्हटल्या उपरांत मोठमोठ्यान लावडस्पिकर लावप तेंचे लायटींग तेंचे जे कितें ड्रग्स किंवा दारू सोरो आनी हेचो खेळ हो सगळो असो आयकूंक येता. मागीर ही जी आमची भुमी आहा हे पेडणेकार म्हणून आहा हे आमी कलाकार आहा बरे कलाकार नाट्य कलाकार बी अशे जावन गेल्ले आहात आनी हेंच्या ह्या अशा भुमीत अशा ह्या आमच्या पेडण्यात असले हे खेळ हाडप हे आमकां तरी बरोबर ना. तेका लागून आमी हे कायदेशीर म्हणून जावपाक हे करपाक लागून आमी आमच्या पंचायतीक सुद्दां लेटर केल्ले आहा.
की ड्रग्स हे आमच्या सनबर्न बाबत अशे काहीतरी वायट गोष्टी आहात, ताका लागून सनबर्न हो आमच्या पेडण्यात तरी जावचो न्हय अशी आमची अपेक्षा आहा. सनबर्न जाता तो आमच्या धारगळीतच जातलो, पेडण्यातच जातलो. ताका लागून आमी आयच्यान परतून किंवा आमच्या पंचायतीक धरून आमी हो विरोध करपाक स्टार्ट केला, जेणे करून हेच्या बरोबर आमचो आमदारय आमच्या बरोबर आसतलो, प्रवीण बाब आल्लेकर. कित्याक त्यांनी पयलींच हे आपले स्टेटमेंट दिला की जर सनबर्न जायत जाल्यार आपूण लोकां बरोबर आसतलो. जे आमचे काय जे सरपंच असले तेंच्यांनी आमकां सांगले की आमी लोकां बरोबर वतले आनी हो सन्मान आमी कशेंच आमी पेडण्यात हाडूंक दिवचे ना. पेडणे मतदारसंघाचे आमदार श्रीयुत प्रवीणजी आर्लेकर यांच्यानी घोषणा केलेली की आपण हो ईडीएम फेस्टिवल सनबर्न आपण आपल्या मतदारसंघात करपाक दिवपाचो ना म्हणून. आणि तशीच जर भूमिका घेवची पडली जाल्यार आपण लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो म्हणून. त्या वेळाचेर हांवें म्हटलेलें की पेडणे मतदारसंघाच्या आमदारान खंयच्या रस्त्यार आपण देंवतलो त्या संदर्भात घोषणा करपाची, केन्ना देंवतलो, खंयच्या दिसा देंवतलो ती. पेडणे तालुक्यातले जे खऱ्या अर्थान संस्कृतीचे जतन, संस्कृतीचे संवर्धन करच्या खातीर विविध संस्था जे वावरतात ते संस्था निश्चित फुडें येतले. ते मागीर धार्मीक संस्था आसूं किंवा आनी खंयचे संस्था आसूं, हे सगळे संस्था आमदार महोदया बरोबर देंवतले हेची पूर्णपणे खात्री आसा. आता 2 दीस पयलीं हो अर्ज धारगळ पंचायतीन दाखल केला. अजून पर्यंत आमदार महोदयाची ह्या स्पेशली पेडणेच्या भूमिका म्हणजे तेंच्यांनी आपली जाहीर केल्ली ना. लोक रावल्ले आसा तांकां. मांद्रे आश्वे वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन झाडांची कत्तल करपाक सुरू आशिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. महासीर प्रकल्पाक लागून 48 झाडां कातरपाक पंचायतीक पत्र धाडिल्लें. उपरांत पंचायत बसकेक ह्या जाग्याची पळोवणी करतले असो निर्णय घेतिल्लो. मात पयलींच नेमांचें उल्लंघन करून झाडां कातरलेली दिश्टी पडली, देखून झाडांची कत्तल करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच मिगेल फर्नांडीस हांणी दिली. कट करपाचें म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेन्नाच आमी एक मिटिंगेन घालून रेजोल्युशन घेतलें की आमी सायट इन्स्पेक्शन करचें फॉरेस्टा बरोबर. सो म्हणून आयज हें पळोवपाक आमी येयल्ली जाल्यार हिंगा आयज पयल्यार झाडां कट केल्ली आहा आनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एक क्वेश्चनय केलो, ताणें आन्सर केला तो. सो हेचेर तो आपलो प्रोसेस फॉलो करतले आनी हेचे उपरांत मागीर आमचो कितें आसा तो प्रोसेस आमी फॉलो करतले. पंचायतीक एक लेटर येयल्लें थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ डिविजनांतल्यान, की 48 ट्रीज कट करच्या खातीर परमिशन अलाव केला आनी ते कितले 1,44,000 रुपया तेंच्यांनी फारीक केले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. आनी तातूंत ही सगळीं झाडां आसा, आकाशिया, मोय, गुलमोहर बी, कॅज्यूची आसा, टोटल 48 आसा. सो हे परमिशन कितें सांगता, डिपार्टमेंटाचेच परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें, की 30 दीस जायसर तुवें ही झाडां कट करप नासता. दीस इज अ प्रोसिजर अँड आफ्टर 30 days यू हॅव टू स्टार्ट. हे तूं कट केला, कट करप आनी कट केल्याच्या नंतर तुका प्रॉपर लेटर करचें पडटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक टू कम अँड इन्स्पेक्ट. आमी ही झाडां कट केल्लेली आसा म्हणून. पण हांगा अशें जाल्लेलें आसा, जशें सरपंचान सांगलें फॉरेस्टाक की तुमचो कितें प्रोसिजर आहा पळय, he has violated the procedure. So within 30 days तेणी हे कट ऑलरेडी कट करून सगळी कट केल्लेली आसा. सो पण सरपंचान ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला तूं कितें आहा तें तूं प्रोसिजरान कर. पंचायत ती कडेन कितें करपाक जाय तें पंचायत आपल्या प्रोसिजरान कर. ग्रामसभेक मारिल्ली दाणी अडवलपाल पंचायतीच्या सरपंचाक मारक पडटलीशी दिसता. ताच्या आड अविस्वास थाराव हाडिल्ल्यान ताचें सरपंचपद धोक्यांत आयलां. दिवचल मतदारसंघात येवपी अडवलपाल पंचायतीचे सरपंच गजानन पालकर हांचे आड पंचायतीच्या 3 पंचवांगड्यांनी अविस्वास थाराव हाडला. पंचायतीचे उपसरपंच विनश्री गांवकर, सुभद्रा सामंत आणि गितेश गडेकर ह्या 3 पंचवांगड्यांनी सरपंचा आड हाडिल्ल्या अविस्वास थारावाच्या नोटिसीचेर सही केल्या. अविश्वास थारावाची नोटीस बिरेस्तारा दिवचलच्या गट विकास कार्यालयात दिल्ल्याची माहिती मिळाली.
फाटल्या म्हयन्यात म्हळ्यार 27 ऑक्टोबर ह्या दिसा जाल्ली अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा मायनिंग विशया वयल्यान बरीच तापिल्ली. हे ग्रामसभे वेळार सरपंच गजानन पालकर हांणी दांडी मारिल्ली. सरपंच मुद्दामहून हे ग्रामसभेक येवंक ना असो आरोप थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत करून सरपंच गजानन पालकर हांकां सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवयचो अशी नेटाची मागणी केल्ली. ताचे उपरांत सरपंच गजानन पालकर हांकां सरपंच पदा वयल्यान सकयल देंवोवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. पंचायतीच्या 5 वांगड्यां मदल्या 3 पंच वांगड्यांनी आतां सरपंच गजानन पालकर हांचे आड अविस्वास थाराव हाडिल्ल्यान तांचें सरपंच पद धोक्यात आयलां. आतां ह्या अविस्वास थारावाच्या नोटिशीचेर चर्चा करपाक पंचायत मंडळाची बसका आपयतले. ताचे उपरांत ते बसकेत हो अविस्वास थाराव पास जाता काय भायर पडटा तें पळोवचें पडटलें. फुडले पंचायत मंडळाचे बसकेतच सरपंचाचो फुडार निश्चित जातलो. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुंकळे वाठारांतल्या रस्त्यांचेर बसपी हेडपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात जाले. गोरवांक लागून कांय लोकांक जीव लेगीत वगडावचे पडले. हेडपी गोरवांक लागून जाल्ल्या अपघातांत जीव वगडायिल्ल्यांक सरकारान मोबदलो दिवचो अशी मागणी कुंकळेच्या थळाव्यांनी केल्या. कुंकळे राष्ट्रीय महामार्गार सदांच हेडपी गोरवां बशिल्लीं आसतात. अपघात जावचे न्हय हे खातीर सरकारान हे समस्येचेर लक्ष घालचें अशें तांच्यांनी मागलां. गोरवा इश्यू हो आतां न्यू काय न्ही, हो कितलीशीं वर्सां चालू आसा आनी हेचेर कांय सोल्युशन अजून जायना. काल तूं जाणा आसतलो एक लेबर बाबडो ते गोरवांक धांवडायतालो ट्रॅफिक हें करपाक सोडपाक ब्लॉक जातली सोडोवपाक. ते गोरवान तेका शींग मारलेलें आसा. तशेंच लोक सकाळचे अर्ली मॉर्निंग वॉकाक वयता, रातचे लोकांक टॉर्च घेवन वयचें पडटा की गोरू केन्ना अटॅक करतली. हे गोरवाचे ओनर मात पूण आपली जबाबदारी घेनात. हो आख्खो स्ट्रेस हो गोरवांनी भरल्लो आसा आनी जशे आमी ओवर स्पिडाक लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो, तश्यो हो स्ट्रेसाचेर गोरवां आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारतो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कितें दिसा हेचेर कोणी उपाय काडपाक जाय? आतां गव्हर्मेंटान काडचो पडलो ना हांगा रुल्स आनी रेग्युलेशन्स कांय ना. गोरवां मेळट तशी रस्त्यार येतात आनी पयलीं आसतलें म्हशीक मारून एक ती म्हस मेल्ली आसा आनी तो मारलो तोय इंजर्ड जाल्लो आसा. काल लेबर तो बाबडो गोरवांक धांवडायतालो ट्रॅफिक सोडोवपाक, ताकाय इंजर्ड गेलो आसा शींग मारून. आनी ही परिस्थिती दिसान दीस वायट वता. म्हणजे हेचेर खंय तरी सरकारान उपाय जबाबदारी घेवपाची. हे नवो इश्यू न्ही, हो लास्ट 5-6 वर्सां जाली आनी आतां ट्रॅफिक वाडल्लें आसा. हो हायवे NH-66 हायवे आनी NH-66 हायवेचेर अशें जालें जाल्यार हे एक्सिडेंट आनी खूब प्रमाणान वाडटले. ही गोरमुटायची आख्ख्या गोंया ही पातळलो आसा आनी हांव म्हाऱ्यान चड सांगू कुंकोड्याचे आनी गोरवां आसा प्रत्येक गांवांत आख्ख्या रस्त्याचेर 7 उपरांत टोटली रस्त्याचे नितळ आसताय आनी हे मोटरसायकल पळयताय ताका इतलेशे इरिटेटींग आनी हेसली गोरू निघप पडचे. हांव आपलो संवसार जालो मनीस आख्ख्या पुढच्या संवसारा हेसली वचशीक ना. मुगेन सीएमाक क्वेश्चन, तूं सीएम एस पास जायना, तूं कोणू जेनो निघोन वयता वो तूं गोरवां चोयता. अरे हेजी कितें तुवें स्टेप घेता आमी पळयच तुवें. हेजे वयल्यान दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हेजे वयल्यान तूं कितें स्टेप घेतो लोकांक पेपराचेर आवट करचें आनी तूं एक स्टेटमेंट दिवचो आपाय बाबा हे गोरवां लागून कितें स्टेप घेयला. ते गोरवांक कितें ना, तूं गोरवां माय नाका आख्खी बारी खंय निमता ते गोरवां राखणदार जायो. थोडे लागीं लोक टॉच घेवन भोंवताय आडोत बिडोत काय मग. हेजे वयल्यान हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा तूं कितें जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दितो हे गोरवांक कितें स्टेप घेतो. काळ बदलता तशी दिवजा उत्सवाचे वैशिश्ट आशिल्ली मातयेची दिवजां आतां कमी जायत चल्ल्या. आतां पितळीच्या दिवजांक बाजारांत मागणी आसा. आतां जाल्यार ह्याच दिवजांक बाजारांत मागणी वाडपाक लागल्या.
सध्या गावागावांनी दिवजोत्सवाची लगबग सुरू जाल्या. दिवजोत्सव म्हणटकीच दिवजां आयलीच. एका तेंपार दर एका सवाशिणीच्या हातांत मातयेचे दिवज पेट्टना दिसताले. मात काळा प्रमाण ही दिवजां आतां कमी जायत चल्ल्या. फाटल्या कांय वर्सांच्यान तर बाजारात पितळ ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या दिवजांक मागणी वाडल्या. वेगवेगळ्या डिझायनची पितळीची सोबीत दिवजां आतां सवाशीण बायलांक आकर्शीत करता. पितळी दिवजां कडेन एट्रेक्ट जाता हेजें कारण अशें आसा की मातयेची दिवजां पयलीं पासून पारंपारीक आसात, पण ती फुट्टात. पांय लागलो किंवा हातांतल्यान पडलें फुट्टात. भंग पावल्या नंतर तें परत दिवज वापरूंक मेळना, नवे हाडचो पडटा. आनी अंत्या टायमार नवे हाडूंक मेळना. पितळीची दिवजां कशीं आसात, एकदां घेतल्या नंतर कायमची उरतात ते. आनी दुसरें म्हणजे पितळेच्या दिवजांनी निरनिळे डिझायन येतात. त्या डिझायनाक लागून लोकांक पितळेची दिवजां जाय पडटात, एट्रॅक्शन जाता आनी डिझायनाक लागून. आनी तशेंच ती सेफ आसात. पयलीं वातीची दिवजां येतालीं, आतां ती मदल्या वातीची दिवजां येतात. ती तेल भितून सेव जाता आनी भायर वाती ज्यो असतात तेल भायर वाती वयल्यान तेल भायर वता आनी त्यामुळे तेलाची वेस्टेज जाता आनी परत ती लोकांक दुसऱ्या बायलांक फेरे मारता आसतना लागूंक शकता. अशा पद्दतीन पितळेची दिवजां आतां नवीन नवीन पद्दतीन काडलेली आसात आनी ती आतां बाजाराक तीच खपतात. मातयेची जी पारंपारीक आसात, जांकां पेटोवंकूच जाय मातयेची, ती पेटयतात, पण तांकां ती मातशी सांबाळची पडटात. आनी सद्या आतां पितळेच्या दिवजांक डिमांड खूब आसा. आतां दिवजांचो सिजन चालू जाल्लो आसा. जर थंय सगळ्यो जात्रा चालू आसात आनी दिवजां जायच पडटा. जे दिवज जे आसा तांकां फेरे मारपाक पयलीं कितें जड दिवजां येताली पितळची, आतां मातशी वजनान कमी जाय तांकां. त्यामुळे आतां त्या प्रमाणे जशी लोकांची सोय आसा त्या प्रमाणे आमी दिवजां तयार केल्ली आसात. आनी चडूय ल्हव उपयोग ना. सादारण अशी कशें आसा, चड ल्हव जर आसा जाल्यार ती मागीर तापतात आनी भगभगतात, हाताक मातशी चटक्यो बसूंक शकतात. त्यामुळे आमी आतां जशी लोकांक जायी त्या प्रमाणे दिवजां हाडटात. ती दिवजां लोक आतां व्हरतात. मातयेच्या दिवजांक मागणी कमी जाल्ली आसली तरी दिवजोत्सवाच्या दिसांनी दिवचलच्या बाजारात मातयेची दिवजां विकपाक येतात. मात तांचे प्रमाण सामकें कमी जालां. दिवचल तालुक्यांतल्या कांय थारावीक गांवांनी मातयेची दिवजां पेटोवपाची परंपरा आशिल्ल्यान मातयेची दिवजां तग धरून आसात. पितळची वापरतात न्हू, आता कोणी तुपान व्हरता आता. पण थोड्या म्हाका दिसता देवळांनी मातयेची आता हे आयस मारता. म्हणजे आदल्या सारखे हांकां आतां डिमांड ना. आधी खूप कपात न्हू, आता तशी कपाना. अशी तुपान कोणी व्हरता. म्हणजे आतां ही पितूळची येयली ताका लागून चडश्यो नव्यो व्हंकल्यो आहात त्यो पितूळच्यो वापरतो न्हू आता. पण मातयेचे दिवा हरशी बरें न्हू. सारखे थंड पेटटा. मातये सारखे थंड पेटटा आनी मातयेचे खरें दिवस म्हणजे मातयेचे सारखे. म्हणजे आदल्या सारखे आतां बाजारांत तशें आतां सादारण मातयेचे दिवस एक कशें आसा, रेट कितें आहा? 300 रुपयांनी दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपेंच्या शेल्डे वाठारांत आशिल्लो कॅनल नितळ करपाक सुरू केला. फाटल्या बिरेस्तारा ह्या कॅनलाच्या नितळसाणी विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी केल्ली. देखून कॅनलांचे नितळसाणीचें काम म्हयन्या भितर पुराय जातलें अशें उदका स्त्रोत खात्याचो जेई गणेश वेळीप हांणी सांगलां. कॅनल नितळ करूंक नाशिल्ल्यान शेल्डे वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी तिडक उक्तायिल्ली. तशेंच कॅनल बेगीन नितळ करचे अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्ली. आमी कोर्टा कडेन आनी फाटल्या दिसा आमी होच न्यूज केल्लो गोमंतक टीव्हीची खंय तरी जे क्लिनींग आसा ती काम आसा अजून चालू जावना आनी हे आतां शेल्डे वाठारांतल्यान चालू जावन आतां खंय तरी कोर्टा कडेन हेची खंय तरी डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट दखल घेवन आतां खंय तरी तेंगेलें क्लिनींग आसा ती काम चालू आसा आनी हे शेल्डे वाठारांत एक 8 दिसां भितर पूर्ण जातलें अशें जो जुनियर ए आसा गणेश वेळीप हेणी सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. गोंयची उदकाची गरज भागोवपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मेळून 100 बंधारे बांदतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान परतून एक फावट सांगलें. गोंयांत सगळ्यांत चड पावस पडटा, ताका लागून गोंयकारांनी उदकाक लागून अडचण जावपाक जायना अशें ताचें म्हणणें. तुमच्या प्रगती खातीर तुमच्या प्रगती आनी उन्नती खातीर आमचे कडल्यान म्हणजे आमचे जे जे कोण अधिकारी आसात तांचे कडल्यान खूब गोश्टी सुद्दां जो कितें हातभार लागपाक जाय तो नेहमीच आसतलो
तुमकां एखादी बांय जाय ती कोण दिवपाक पळयता, तुमकां एखादी नाल्लाची घर बांदून दिवपाक आनी थंय सोयीत येवपाक जाय, सोयीत म्हणजे उदकाची सोयीत जाय जाल्यार ती आमी करून दितले. एखादी बंधारो बांदपाक जाल्यार तोय बंधारो बांदपाक. ऑफकोर्स आमची टीम जी आसा इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सॉलिड टीम आनी त्यामुळे फाटल्या जवळजवळ 1 वर्सां आता मुखारी मार्च म्हटल्यार 3 वर्सां कंप्लीट जाता. आय ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ टायम. टायम इज व्हेरी प्रेशियस. और कालचो दीस म्हटल्यार कितली येवपाक जाय, कोणाच्याच कितली येवपाक जायना. सो वन इज गॉन. आनी त्यामुळे वेळेची सुद्धा भान जे आसा पळय ते खूप मोठ्या प्रमाणात दवरपाक जाय. आनी त्यामुळे आय एम गिविंग अ टार्गेट एंड बाय मार्च आय विल कंप्लीट इन 3 years आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सरकारान. आनी त्यामुळे टार्गेट जी आसा ती टार्गेट सेट करपाक जाय आनी ती अचीव जावपाक जाय. टार्गेट सेट करून जाय. हांवें म्हटलें की गेल्या वर्सा म्हटलें की आमची 100 बंधारे जावपाक जाय. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कंजर्वेशन. आमचे 100 बंधारे जावपाक जाय. ऑफकोर्स त्या संबंधी आता दर सोमारा मिटींग आनी त्या मिटींगेक नियाळ घेतलो वतलोच. सामको बरे पद्दतीन नियाळ घेतलो वतलो जेणे करून 100 बंधाऱ्याक मागीर मोर टेन्शन की बी लिडरशीप मडगांवां रावपी राजेश करंगटी हाणें आपल्या पुताच्या शिक्षणीक रिणा खातीर सुमार 75 लाख रुपयांच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रां मडगांवां एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मडगांव फाट्याक दिल्ली. रिणाची रक्कम फारीक केल्या उपरांत करंगटे हाणें बँके कडेन कागदपत्रां मागली तेन्ना तांच्यांनी कागदपत्रां मेळूंक नाशिल्ल्याचें सांगलें. बँकेंतल्यान मालमत्तेची कागदपत्रां गायब जाल्ल्याचें कळटकीच करंगटेन मडगांव पुलिशेन कागाळ दाखल केली. ह्या कागाळीची दखल घेवन पुलिसांनी बँक फाट्याचे व्यवस्थापक आनी कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव नोंद केला. मडगाव पोलिसांनी काल स्टेट बँक ऑफ इंडिया मडगाव शाखेच्या मॅनेजर आणि कर्मचाऱ्याच्या विरोधात अफरातफरेची कागाळ नोंद केली आसा. ही कागाळ गेल्ले वर्सा म्हणजे 2023 ऑक्टोबरांत ही कागाळ मडगावचे व्यावसायिक राजेश कवटे हांणी मडगाव पुलिसांक दिल्ली. तांचे म्हणण्या प्रमाणे ताणें आपल्या चल्याच्या शिक्षणा खातीर आपल्या प्रॉपर्टीचे पेपर दवरून लोन काडिल्लो आनी जेन्ना हो लोन ताणी फेडलो तेन्ना ते आपले पेपर घेवपाक गेले तेन्ना बँक कर्मचाऱ्यान तांकां सांगलें की तुमचे पेपर आमचे कडेन नात, आमचे शेणल्यात. सो हाका लागून ताणें मडगांव पुलिसांक कागाळ केल्ली आनी ती आतां मडगांव पुलिसांनी काल 11 म्हयन्याच्या उपरांत रजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.